शोज नॅशनल गेम्साच्या वेळार कोट्यांनी रुपया मोडले. आय बिलीव्ह द टोटल कॉस्ट ऑफ समथिंग रफली अबाउट 60 ऑड crores अँड द क्वालिटी ऑफ दॅट वर्क. कालच्या दिसाक आमच्या आल्दोनचे आमदार ते सायटीचे पावलेले रूफ जे पडटा. इट शोज सब स्टँडर्ड वर्क दॅट हॅज बीन डन विदीन फ्यू इयर्स. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना हेजी गॅरंटी कोण घेता, त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी कोण घेता, who have to be basically blacklisted. And Solla the South because of the commissions, and Solla a substandard work, and Goa is turning into a banana. दुसरे कदंबाची बसी आहेत मारगाव टू पेंजीम लीक जाऊ लागले. चड पाऊस पडलो हेंगे हे मंत्री आहा तेंगेले म्हाका दिसता घरान पयलीं लीक जावपाक जाय. तांची ती खोटोले एक्चुअली परिस्थिती. कदंबा corporation today is the worst corporation in the entire state in terms of petrol mileage, in terms of tire, in terms of staff, in terms of infrastructure. हे सगळे म्हाका दिसता छप्पर माडके ह्या पावसान दाखोवन दिलेले आसा. आख्खे वयत थिंगा लिकेजीस. दीस इज अ गव्हर्मेंट ऑफ फेलियर एंड लिकेजीस आनी कॉमन मॅनाक त्रास जाता. आनी जे हे कदंबा आय से व्हेरी क्लियरली, कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन is the worst corporation in the entire country in terms of ranking. आणि तिंगा इतले हे पळोवंक ना, दे आर ओवरस्टाफ. एक म्हाका दिसता रिफॉर्म हाडपाची गरज आसा, पूण म्हाका खबर ना वाय द मिनिस्टर हॅज फेल्ड, द चेअरमॅन हॅज फेल्ड, एंड द एंटायर डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड. Sariba, who is safe in Goa because now the police also been attacked, the formal man has been attacked. So how safe is Goa? No, that is what I am trying to say. Why do जे लेबर आहे भायले झारखंडचे, वाय आर दे कमिंग टू गोवा? इन टर्म्स ऑफ दे आर टेकन आर पारोल युनिव्हर्सिटी. ते युनिव्हर्सिटी बांदवा भायल लेबर हाडे. हुज ड्युटी इट इज टू टेक मेक शुअर दॅट देर इज नो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन. हुज ड्युटी इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द लॅब्स इज ऑल्सो ऑन पार्ट ऑफ दॅट पारोल युनिव्हर्सिटी. दुसरे ह्या सगळे क्रिमिनोराक खबर आहा, हिंगा सगळे हफ्ता 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 हेंका जेन्ना भितर घातले 2 वरांमध्ये हे तांकां दे आर लेफ्ट बाय गिविंग ब्राइब्स. अँड इफ यू लुक एट इट, पीपल आर नॉट स्केर्ड टू क्रिएट अ लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन. अँड ह्या पद्दतीन जोरी जोर आमी चयल्यार वी आर फेलिंग द स्टेट. चीफ मिनिस्टर सेज अवेरनेस क्रिएट जालो केस वाडटा म्हणून. हाऊ डू यू लायक दिस स्टेटमेंट? हे तुमी मुखेलमंत्री विचारपाक जाय आसलें. मुखेलमंत्री आमी गेला, म्हाका दिसता हाती बी कितें बांदून गेला. हाती काल पयल्या काबरालाले हाती कितें आहले बांदून. कितें जालें तें कांय कोणा पिक्चर कितें जालें जाल्यार तो मातशें तांबडो जावन येयलो काबराल भायर सरता, पूण हाती कितें बांदून जाल्यार मुखेलमंत्री हाती कितें बांदून तें तुमकां पळय म्हणजे आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ह्या दिसाक ते हायलायट करपाक जालें. कालचे काबरालाले आनी आयज मुखेलमंत्री. म्हाका दिसता मुखेलमंत्री इज नाव गोल्डन मॅन, सो मेनी पोर्टफोलियो. आनी हे पोर्टफोलियोचे म्हाका दिसता Home Department falls under the Chief Minister, and the people or outsiders, laborers today going and assaulting constables. It is absolutely shocking. Never such episodes. I mean, things are going from bad to worse. Home Minister should resign.